Soba, Pan Igra, A23, page 11. Ovidramci Soba, Oci Deva Vodi, Deva Rokam Keli, Ekuz Mogavavi, Amci बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोब्यास म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभांक ह्या वेळार आमची पातकां ओडकून घेवया. आणि देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनां चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत पागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia, Somia Kakutko, Somia, Somia Kakutko, Krisa, Krisa Kakutko, Krisa, Krisa Kakutko, Somia, Somia Kakutko, Somia, Somia Kakutko. प्रार्थुया. ह्या आयच्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयता. इनासियो कॉन्सेसांव वेगस हाच्या सासणीक थारोणा पासत तेच परी आपल्या वाडदिसा समयार मागूंक लायता जोसीक डिसिल्वा. पोसरे बाट ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता. नॉबर्ट आल्मेडा, सांताना रॉड्रिगीज, फ्रांसिस्को रॉड्रिगीज, आवेलिन रॉड्रिगीज, जोसिनो तिमोथियो, लेटिसिया मार्टिन्स, बॉनी फाल्कांव, मिकी फाल्कांव, आंतोनियो झेवियर फेर्नांडीस आनी एल्विनो मार्टिन्स. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस, लग्नाचें वार्षिक वरोस वा हेर समारंभ करतात. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडयेंत आसात, कश्टवतात, जावं घरां जावं हॉस्पिटलांनी. तांचो उगडास करून तांचेय पासत मागुया. देवान आमकां ह्या वर्साक फावो तितलो पावस दिवं म्हूण त्या पासतूय मागुया. हे वेळार रोगेपणान
तुमच्यो गरजो तुमची तेसावां देवा फुड्यान घालात. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कृपेन आपणावून उजवाडाचीं भुरगीं केलीं, तर खोटेपणाच्या खाडोकांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या पोरसोडान आमी सदां जियेचीं खोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, तुमचेर विरुद्ध मुणगे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगल्या गोराणाचेर विरुद्ध. सोर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्यान सगल्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव ओळखतां. देखून सगल्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां कास्त लावंक वेता. आदीं फुडेंच येवची नासतना दोग मनीस बराबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिव गरज घालता. आपणे कांय दवरिनासतना शिवाचो पेटो किवची मागता. फास मांडी ना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुरतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता. कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता. बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोडोमाचें आनी गोमोराचें निसोणटण केलें, तशें हांवें तुजें निसोणटण केलें. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगड्या पोरी जालीं, तरी तुमी म्हजेशी पोत्तून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता आनी हे हांव तुजे विशीं करूंक वेता. देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. ओनीत कोत्तोल्यांक तूं विटेताय. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. ओनीत कोत्तोल्यांक तूं विटेताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तानेल्या आनी लोटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळना. भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीन पडून नोमान कोत्ता. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. शिवर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्यास माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका होड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताच्या फाटल्यान गेले आनी अवचीत इतलें खोर एक तुफान उप्रासलें की लारां होड्यार वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशांनो. मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगीत ताचें आयकता. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावानो, जरी तर ल्हान भुरगीं तांकां पडत जाल्यार कसल्याय कठीण परिस्थितीक वा आडकोड्यांक वा प्रॉब्लमाक सांपडल्यात जाल्यार ती घडयेक आपल्या वडिलांक, आवय बापायक वा कोण वळखीच्यांक तांचे लागीं वेतली आनी आपले हे प्रॉब्लमाक सोल्युशन वा सुटावो सोदून काडूंक ती वावुरतली. आनी कित्या पासत? कारण तांकां तो भावार्थ आसा, विस्वास आसा, म्हजे लागीं घडो ना पूण कोणा लागीं तरी घडटा आनी त्याच विस्वासान ती वेतात. अशेंच मोगाच्या भयणी भावानो, आमच्या भावार्थ्यांच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट आडकोड्यो येतात तेन्ना आमी कितें करचें ताचे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमचें मन ओडून व्हरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसा सांगाता व्हड्यार बसता आनीक दर्यांत वेता. आनीक तो थंयसर न्हिदलोलो आसतना अवचूत एक वादळ जाता, तुफान जाता. आनीक हे ताचे शीस आशिल्ले ते सगळे भियेतात आनी हेवटेन तेवटेन भोंवतात. आनी हे भिरांतीन ते पळयता जेजू सुस्त न्हिदलोलो आसा. तांचे मदलो कोण तरी एकटो वचोन ताका म्हणटा, सायबा, आमी बुडटा, आमकां पाव. जेजू नकडो आसलो काय? जेजू जाणा आसलो, पूण जेजू थंयसर गपचूप न्हिदलोलो आसलो. आनी अशें आसतना मोगाच्या इश्टानो, जेजू उठून तांकां म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या मनशानो. कित्या पासत म्हणटा काय? मोगाच्या इश्टानो, ह्या दिसांनी जी वाचपां आमी आयकल्यांत, आमी पळयल्यात, जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्यो आनी ह्यो मिलाग्री करता आसतना ते शीस दुबाव विरेत थंयसर आसलोले म्हणटच ताणें पळयल्लें आनी तांचो भावार्थ ह्यो मिलाग्री पळोवन अणभवून वाडूंक जाय आसलो. आनी ह्या पासो जेजू तांकां म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या मनशानो. आनी मोगाच्या इश्टानो, तो उठ्ठा आनी थंयसर एक अजाप घडटा. आनी तो उठ्ठा आनी दर्याक आनीक वादळाक हुकूम घालता आनी ती शांत जातात. आनीक म्हणटात की शीस थंयसर तोटाक जालें. कित्या पासत? मोगाच्या इश्टानो, त्या काळार हो जुदेवाचो समज आशिल्लो. दर्याचेर आनी वाऱ्याचेर मनशाच्यान हुकूम घालूंक जायना. ह्युमन डज नॉट हॅव ऑथॉरिटी ओवर वॉटर एंड ओवर विंड. आनी ह्या पासत जेन्ना जेजू हुकूम घालता आनी थंयसर शांती येता, ते अजाप जातात. कारण हें काम दर्या थंड करपाचें, वादळ थंडावपाचें फकत देवाचें जावन आसलें. आदल्या खोरार जरी तर आमी वाचल्यात जाल्यार आमकां समजतलें, देवाक कोण परी उलो मारून दर्या थंड जाता आनी शांती येता ती. तर मोगाच्या इश्टानो, त्या पासत ते उद्गारतात, हो आनी मनीस कोण? म्हणटूच मोगाच्या इश्टानो, हाचे शुभ वर्तमान आमकां आमचो भावार्थ देवाचेर अदीक खोल करूंक आपयता. आमच्या जिविताचेर लक्ष घालता आसतना
शुभ वर्तमानांत आमकां कितें संदेश घेवया, आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. तरेकवार भासाच्या तुफानाक आमी सांपडलेले आसात. जावं घडये आमच्या जिवितांत आमकां कुडीची पिडा व मानसीक पिडा आसत, वो घडये फायनान्शियली आमी स्टेबल ना आसत, आमच्या कुटुंबांत घडये घुसपागोंदळ दुस्फोट आसत. आनी असल्या वातावरणान आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां फकत देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरूंक आपयता. मोगाच्या इश्टानो, तुफान आमच्या जिवितांत तर आसतलीच, पूण गरज आमी देवाचेर भावार्थ दवरून ताका त्या वेळार उलो मारूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान तीच देख आमकां दवरल्या. आमच्या जिवितांत जेन्ना जियेता आसतना ही तुफानां जेन्ना येतात तेन्ना देवाक उलो मारून ताचेर भावार्थ दवरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय फावो कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. बिठोरेंक आमी गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आको संसार तुजो साहेबा, आमची काळजां तुका जाय, खोशेन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. 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 म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुठां वरवीं तूं आमचें थारोवण करताय. देखून ह्या पवित्र देण्याक सोंपता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची खाड जावं उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्शे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं तुज्या शीम मेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचे मनशा सैम परत दिलें. देखून सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटात तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळयान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्ताची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूता सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. होसाना
सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूब सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तू परत येसू तुझे पुनर्जीवन पण देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरमाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, बागेवंत जुजे तिचो पोती, बागेवंत धर्मदुतां आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां जाळण्यात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एकूतर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली. क्रिस्ताच्या कुडान रावता आमकां जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D40 सर्गी उंडो जेजून दिलो पान 60 आनी 9. D40 पेज 69.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा, आमी भेटयलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरूं. ह्या वरवीं सदां तुका प्रतिमोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. चोत्राय दरची आयच्या दिसा पिडेवंतां हांव कुमन्याव घेवन येतलो. ह्या वाड्यांनी नागाडी, पाद्रीबाट आनी मार्टिन्स मोरड तयार रावचें म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनीक सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणें सान मिगेलीक. सान मिगेल महापडव्या, लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं स्वर्गीच्या दलबाराच्या खुमरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक यमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोड पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. W14 म्हज्या आदाराक पाव. पान 270 W14 पेज 270. जिवितांतले वादळ